राज्याचे लाडके मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या डायरेक्शनान जो सर्क्युलर आमच्या पंचायतींनी पावलो आसा आणि त्या खातीर आमी आमच्या मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाचें अभिनंदन त्याच बरोबर ताचे उपकार आपोवपा खातीर आयज ही पत्रकार परिशद आमी आयज हांगा आपयल्ली आसा आणि अशा ह्या पत्रकार परिशदेक म्हाज्या बरोबर आमचे सगळे पिरोड मतदारसंघातले वेगवेगळ्या पंचायतीचे सरपंच उपस्थित आसात. तिवडेवरगाव पंचायतीचो सरपंच बाब जयेश नाईक, त्याचबरोबर घुमडगोंडचो सरपंच बाब सुनील नाईक, वळवय ग्रामपंचायतीचो सरपंच बाब विनायक वेंगुर्लेकर, त्याचबरोबर आमच्या वेरे वागुर्म्याचे सरपंच शोभा ताई पेरणी उपस्थित आसात. त्याचबरोबर पत्रकार महासंघ तुमच्या सगळ्यांचे हांव स्वागत करता. अभिनंदन ठराव घेवपाक त्याचबरोबर सीएमाचे उपकार आठोवपाक लागून ही पत्रकार परिशद. बायफर्केशन हाऊस नंबर्स दिवपा खातीर हो सर्क्युलर आमच्या पंचायतीन आयज पावलो आसा. हेजो फायदो म्हणजे आयज आमच्या बित्ती गांडोळाच्या म्हणजे म्हाज्या पंचायतीचो हांव जर उलयत जाल्यार म्हाज्या पंचायतीच्या ज्युरिडिक्शना भितर आयज खुबशे आमचे जॉयंट फॅमिली रावतात. आमचे 9 वार्ड आसा ते 9 वार्डा भितर खुबशे जॉयंट फॅमिली रावतात आणि त्या जॉयंट फॅमिलींत वास्तव करून खुबशीं भाव भावंडां त्या जॉयंट फॅमिलीन ते एक्जिस्ट एका घरान रावतात. त्या पंचायतीन ते फक्त एक घर रजिस्टर आसता, ताका एकूच हाऊस नंबर आसता, त्याचबरोबर इलेक्ट्रीक कनेक्शन आसा ते एकूच आसता आणि वॉटर कनेक्शन सुद्दां तांकां एकूच आसता. ताका लागून तांकां एक बऱ्या तरेची सोय जावची म्हणून हो जो सर्क्युलर आहे जो आमकां डायरेक्टर पंचायतीन जो धाडलेलो आसा तो आमकां खूब उपयोगी पडटलो. कारण त्या घरान जे लोक रावतात तेंच्या म्हणजे जे ऑक्युपायर जे त्या घराचे आसात तेंच्यांनी त्या घराचो भाग जो ऑक्युपाय करून घेतलेलो आसा ते ऑक्युपाय केल्लो भागाक आमकां एक तांकां ते घर बायफर्केट करून तांकां आमकां एक सेपरेट हाऊस नंबर दिवपाक लागून हो सर्क्युलर खूब म्हत्वाचो जावन आसा. आनी हो सर्क्युलर जो येयला त्याच्या अंतर्गत आमी जे सेपरेट हाऊस नंबर जे आमी ज्या लोकांक दितले त्या भितर तांकां खुबश्यो सोयी मेळटल्यो. कारण तांकां एक सेपरेट हाऊस नंबर मेळटलो, तांकां सेपरेट वॉटर कनेक्शन मेळटलें, इंडिपेंडंट तांकां इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन बी तांकां मेळटलें. ताका लागून ज्यो काही गोश्टी तेंच्यांनी करपाक जाय त्यो म्हटल्यार जे एप्लिकंट जे आसा तेंच्यांनी ज्यो पंचायती कडेन ज्यो सविस्तर जे डॉक्युमेंट्स तेंच्यांनी दिवपाक जाय ते सगळे सर्क्युलरा भितर आसा. ते ऑलरेडी त्या सर्क्युलरान आसा. सो ते म्हणजे तांकां एक एप्लिकेशन करता आसतना तांकां एक हाऊस टॅक्स रिसीट लावची पडटली. जे एक्जिस्टींग घर आसा तेजे हाऊस टॅक्स रिसीट लावची पडटली. त्याचबरोबर त्या घरा भितर तेंच्यांनी जो भाग ऑक्युपाय केला तो ऑक्युपाय भाग केल्लो आसा ताजो स्केच काडचो पडटलो. त्याचबरोबर सपोज तेंचो जो हेड ऑफ द फॅमिली जर तेंचो कोण तरी आसलो जो रेशन कार्डार आसता तेजे जर डेथ जाल्ली आसा जाल्यार तेजी डेथ सर्टिफिकेट लावची पडटली आणि तो ऑक्युपंट आसतलो जो एप्लिकंट आसतलो तेणी तेजी बर्थ सर्टिफिकेट लावपाची गरज आसा. कारण त्या हेड ऑफ द फॅमिलीचे लिंक आमकां कळपाक जाय. ह्यो कांयश्यो गोश्टी ह्यो सगळ्यो गोश्टी तेंच्यांनी एप्लिकेशनाच्या एटेच करून पंचायती कडेन दिवप गरजेचें. फाटली 7 वर्सां जाली आमी ह्या राजकारणान आसा आणि आमची तिवडेवरगांव पंचायत जे आमचो बारीक गांव आशिल्ल्या कारणान पिरवाळान आमच्यो सगळ्योच पंचायती तश्यो पळोवंक गेल्यार आमचे खेडेगांव आशिल्ल्या कारणान आमच्यो ज्यो जशें सरपंचान आतां म्हटलें तशें आमची जॉयंट फॅमिली खूब आसा आनी हे जॉयंट फॅमिलीन रावता तेन्ना बारीक बारीक इश्यूचेर घरांत सदांच खबर आसता तुका लग्न जालें की भुरग्यांच्यो सदांच आयदनां हेवटेन आपटातात आनी ताका लागून ह्या हाऊस नंबराचेर खातीर चडसो इश्यू पंचायतीन आमकां फेस करचो पडटा. आमी फाटले 5 वर्सां जालीं आमचे जे ब्लॉक ऑफिसर जे आमचे BDO आसा देसाय तशेंच आमचे आमदार आनी मिनिस्टर आर्ट एंड कल्चर आनी स्पोर्ट्स मिनिस्टर श्री गोविंद लोलये सर हेंचे कडेन आमी सदांच सांगताले सर लोकांचो खूब इश्यू येता तसो आमचे कडेन पंचायतीन येतालो तसो तेंचे कडेन बी लोक वयताले. सो कशें आहा न्ही आयज आमी जेन्ना टोकन आनी हाऊस नंबर जे बंद जाल्ले इश्यू करपाचे तेन्नाच्यान हे इश्यू स्टार्ट जाले आनी आमी कितें करताले जेन्ना एके फॅमिलीक समज जर सेपरेट लायट उदक जाय जाल्यार हाऊस नंबर अत्यंत गरज आसताली. NOC तेज्या प्रमाणे मेळटाली आनी जेन्ना घरान पयलींच एकामेकाची पटना तेन्ना ह्यो NOC मेळपाक खूब इश्यू जाता. आयज सरकारान जो आमचो गोवा गव्हर्मेंटान आयज CMान जो सर्क्युलर काडला आनी एक जे समज एकटो घराचो जो पोर्शन समज सेपरेट आसा ज्या घरान लायट उदक ऑलरेडी आसा तरी पूण तो पोर्शन सेपरेट आसा जाल्यार ताका वेगळो नंबर दिवचो जसो आतां सरकारान सांगला ते आमी बी अभिनंदन करता कित्याक पंचायतीन आमकां बी खुबशी गरज आसा आनी अशा लोकांक आयज हाऊस नंबर फक्त कित्याक गरज आसा बारीक बारीक समज कसलो बिझनेस करतलो जे आमचे घरगुती बिझनेस जे घरान आमी स्टार्ट करता रेजिडेन्शियल ते सुद्दां घेतलो जाल्यार पंचायतीन हाऊस नंबर मागता आनी हाऊस नंबर
समज आज्याच्या नांवार किंवा आज्जेच्या नांवार आसलो किंवा जावं काकाच्या नांवार आसलो जाल्यार NOC मेळपाक भरपूर त्रास जाता आनी ते NOC दिना त्या कारणान आमी तांकां कसलो बिझनेस करपाक दिवंक शकनाशिल्ले. आयज सरकारान जेन्ना हो निर्णय घेतला आनी हेजे वयल्यान आयज समज कितले पोर्शन आसा त्या खातीर एक वेगळो हाऊस नंबर मेळ्ळो आनी तेजे वयल्यान जर आमकां तांकां धंदो दिवपाक तर NOC दिवपाक सोंपें पडलें जाल्यार खूब फायदो जातलो लोकांक. वॉटर शेअरिंग, इलेक्ट्रिसिटी शेअरिंग ते पयलीं बंद जातलें आनी फॅमिली एक एकोपो उरतलो. त्या बद्दल ह्यो जे बायफर्केशन ऑफ घराचे जो सरकारान निर्णय घेतला आनी माननीय मुख्यमंत्र्यान जो निर्णय घेतला तो खरोच स्वागत करण्यासारको निर्णय आसा. जेणे करून पयलीं कशें जातालें की घरान 1 मीटर 4 फॅमिली रावताले विथ सेपरेट किचन, सेपरेट टॉयलेट, बाथरूम. पण 1 मीटर असल्या कारणान मिटराचें बील, उदकाचें बील, लायटीचें बील हे सहसा वांटण्यो जाताल्यो आनी घरान वाद विवाद जाताले. ते पयलीं बंद जातले आनी हो जो बायफर्केशन जे सर्कुलर आसा डायरेक्टर ऑफ पंचायती ते खरेंच स्तुती करी सारकें. जेणे करून ज्यो फॉर्मेलिटीज आसा त्यो साद्यो आनी सिंपल आसा.